लोकशाही रे बाबा लोकशाही खेमानीला लोकशाही जशी पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय खेमानीला लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही अभ्यास करतना दिसना मरे अभ्यास कित्याक करू कित्याक म्हणजे पास जावपाचें ना आठवेक म्हाका आठवेक म्हणजे परीक्षा ना तर अगो म्हाका सरान सांगला 8वी पर्यंत पास हय रे तसो कायदो आसा मजा तुजी मजा माझी मजा कित्याक हांव अभ्यास करता तू अभ्यास करू नाका अभ्यास करू नाका तर कितें करू लग्न जा लग्न जाऊ हय तुका 1 लाख मेळटले पुरो सरकार 1 लाख रुपया दिता म्हणून चलयांनी लग्न जावचें काय कितें आमी पर्रीकर काका विचारूया बरें तर चल आतां तूं शाळेत बाय व्हरपाक येता मागीर तुका बाय बाय दुत्तू अप्पा कोणाची गाडी चलोवपाचें काम आसा जाल्यार सांग मरे अरे पूण तुजो बाबू आसा मरे अरे बाबू पेडण्यान पडलो आनी त्याचें ऑफिसूय बंद जालें मरे अरे ज्या बाबू फाटल्यान 100 गाडयो भोंवताल्यो तातूंतली एकूय गाडी तुका मेळना कोण आहा रे चल मातशें बसया पळोवया बरें पळयता कितें जमता जाल्यार हय पळय दत्तू अप्पा अमृते पळय रे कशें नटोन थोटोन येता मरे अरे गोविंद कसो आसा रे कामाचे बी खंय जाला मरे दत्तू अप्पा पळयता म्हणटा अगो अमृत्या गडबडीनशें खंय वता गो दोत्तू अप्पा अजून तू अजून म्हणजे हांव अजून जिवो आसा काय विचारता कितें गो तूं ना रे तू अजून चलूनच भोंवता अशें म्हाका विचारपाचें आसलें तुका कोणे मोटरसायकल मोटर बी दिवंक ना आगो ताका गो कोण दितलो मोटर आनी मोटरसायकल आनी कित्याक म्हणून फाटल्या दिसांनी वेंचणूक जाली न्हू रे गांवांत ताका मान आसा खंयच्या उमेदवाराच्या प्रचाराक गेल्लो जाल्यार कोणी तरी मोटर ना जाल्यार मोटरसायकल तरी दिवपाचो तुका कांयच खबर ना बाबूश रे बाबूश कोण बाबूश वाडटालो तू सामको ल्हान बाबूश कसो प्रश्न विचारता मरे अख्ख्या गोंयांक खबर आसा कोण मोटारी मोटरसायकली वाडटालो तो तें आसूं गो पूण तूं निवडणुकी वेळार कोणा खातीर वावुरलें गो म्हजो बाबा म्हाज्या बाबाक वावुरली कितें बाबा हय म्हणजे तुजो बापूय वेंचणुकेक उबो रावलो तर दोतू बाबा तू मरे ल्हान बाबा सारकोच प्रश्न विचारता मरे व्हडली वर्सां आसून सुद्दां म्हणजे अरे आधी आमच्या गावांत आमचो उमेदवार मंगळसूत्र वाडटालो आता पळय हे कापड हे सँडल आनी हो आमाडो वाटला आणि फुलांय ताणेच दिल्या काय कितें गो कितें रे दोत्तू बाप्पा तू चर्चिला सारको उलयता अरे फाटी चर्चिलान म्हणलें फाटले वेंचणुकेन आपूण आनी आपली घरची पडपाक ती वोटींग मशिनां आनी पाद्री जापसालदार म्हणून आगो फकत चर्चिल ताची धूव ताचो पुतण्यो आनी ताचो भाव पडपाक ही मिशिनां फळटी आशिल्ली आनी बाकीचे पडले ते कशे थंय मिशिनां कितें जाल्ली आनी भाजपाचे 21 उमेदवार वेचून आयले मुगो थंय गो कशी जाली ना फळटी मिशिनां ही तरी बरें पुरोहीत आनी मुल्लांनी प्रचार केला म्हणून तो म्हणिना म्हणून पूण चर्चिल म्हणटा आपणें जे सांगला ते 20% खरें म्हणून 20% तुवें मुगो सारकें आयकूंक नासतलें ताणें 100% म्हणलां आसतलें ना रे ताणें 20%च म्हणला अशें आतां म्हाज्या लक्षांत आयलें बरोबर ते 20%च म्हणलां आसतलें ताणें कित्याक आगो तो PWD मिनिस्टर आसतना ताका 20% सारके कळटाले चर्चिल म्हणटा आपणाक दिगंबरान उडयलो अरे कितें उलयता रे गोंयना जो दिगंबर बाब आपलो स्वताचो पक्ष हाडपाक शकलो ना वेचून तो चर्चिल ब्रदर्सांक कसो रे उडयतलो कसो उडयतलो अरे पण चर्चिल म्हणटा आपूण आतां वगे बसचो ना तो केन्ना ओगी बसला रे हे ना ते ताजें चालूच आसता आनी आतां खंय तो इंग्लीश माध्यम आसचें म्हणून झगडटलो झगडूनी पूण दोत्तू आप्पा फाटले फावटी तो लोकसभेक उबो रावल्लो तेन्ना तो मराठी कविता म्हणून दाखयतालो मरे
ये रे रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा. अगो तो अजूनही आता तसल्योच कविता म्हणटा. पैसा झाला खोटा, मतांचा झाला तोटा, अशें म्हणटा. पण दोत्तू आप्पा, उत्तर गोंयच्या लोकां परस दक्षिण गोंयचे लोक, चड करून साश्टीचे लोक चड शिकलेले आणि हुशार न्हू रे. अशें तुका कोणें सांगलें गो बाई? अरे फाटल्या वेंचणुकेच्या वेळार एकाच घरांतल्यान दोगांक तिकेट दिली म्हूण लोक चाळवले मरे. होय चावल्ले. काँग्रेसचे बाबा पूत, 2 मुसाराद, 1 मडकयकार आणि 2 धवळीकारांक कोणे निवडून दिले रे? कोणे निवडून दिले? खंयच्या लोकांनी? उत्तर गोंयच्या मरे. पूण दक्षिण गोंयच्या लोकांनी कितें केले? 4 आले मावांक घरा धाडले. म्हाका आतां सांग पळोवया, उत्तर गोंयचे लोक चड हुशार काय दक्षिण गोंयचे लोक? वा 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 वा, तुज्या मुगो तर्कश बुद्धीक सलाम. दोत्तू आप्पा, सलामा वयल्यान मात याद जाली आं. हालीं मरे पेपरांनी जायराती येतात. सगळेच जाण गोंयकारांक सलाम करतात. वेंचणुकेन निवडून आयिल्लेय सलाम करतात आणि पडिल्लेय सलाम करतात. आगो गोंयकारांक सलाम मारपा सारखें कामूच केलां गोंयकारांनी. परिवर्तन मुगो घडोवन हाडलां. पूण हे सलाम मारपाचें काम आनीक थोड्या दिसांनी थांबतलें आणि मागीर मंत्री आनी अधिकारी मुगो मुखेल मंत्र्याक सलाम मारतले आपली कामां जावंक जाय म्हणून. दोत्तू आप्पा, नवे सरकार येवन पर्रीकराचो राज्याभिषेक जालो न्हू रे? राज्याभिषेक म्हणजे पर्रीकार कितें शिवाजी गो? राज्याभिषेक जातालो पळय तो आदल्या तेंपार राजांचो जातालो. राज्याभिषेकाच्या वेळार राजाच्या माथ्यार मुकुट घालताले न्हू रे? हय. आणि ऋषी येवन आशिर्वाद दिताले. म्हळ्यार शपथविधी वेळार मुगो 2 पाद्री आशिल्ले कळ्ळें मरे. आनी हे पाद्री आयिल्ले म्हणून चर्चिलाक जर कळ्ळें न्हू जाल्यार तो आपले 20% खरें हें म्हणटलोच. दोत्तू आप्पा, हांव तुका सांगता, पर्रीकराचो मरे राज्याभिषेक जाल्लो आनी ताच्या तकलेर मरे मुकुट घातिल्लो आणि एका दाढीवाल्या ऋषीन ताका आशिर्वादूय दिल्लो. अमृत्या, तुका मुगो सपनां पडटात शी दिसता. फाटीं कांय दिसा पयलीं वेंचणुके वेळार मुगो एका कार्यक्रमांत संदेश प्रभुदेसान चर्चिलाक फोन करून विचारलें, तूं जर ह्या इलेक्शनाक पडशी जाल्यार कोणाक जापसालकार धरतलो? जाल्यार चर्चिलान तेन्ना कितें उतर दिलें जाणा? तूं म्हाका सपनांत लेगीत पडटलो म्हूण चिंतू नाकाय. कळ्ळें मुगो. पूण कितें जालां आतां? सगळे कडेन परिवर्तन जालें मुगो. आनी पर्रीकारान जें एक लोकांक भांगराळे गोंयाचें स्वप्न दाखयलां त्या खातीर मुगो सगळ्या गोंयकारांक स्वप्न पडटा. तुजी चूक ना, तुकाय स्वप्न पडपाक लागल्या. दोत्तू आप्पा, पर्रीकराचो राज्याभिषेक जाल्लो, ताच्या तकलेर मुकुट घातिल्लो आणि ताका दाढीवाल्या स्वामीन आशिर्वाद दिल्लो, हो म्हाजे कडेन पुरावो आसा. पुरावो आसा? हय. तूं मुगो हालीं सारकें पर्रीकारा भशेन उलोवंक लागला. विरोधी पक्षाचो फुडारी आसतना पर्रीकारूय मुगो विधानसभेन अशेंच करतालो. खंयच्या तरी मंत्र्याचेर आरोप करतालो आनी आपल्या कडेन पुरावे आसा म्हणून सांगून कसली कसली कागदपत्रां काडून दाखयतालो. हांवूय तुका दाखयता. कितें? हो पळय पेपरान फोटो. हांव कितें फोटी सांगता? हो पळय पर्रीकारान मुकुट घाला आणि दाढीवाली स्वामी ताका आशिर्वाद दिता. वो फोटो? हय. आगो म्हज्या बाय, वो फोटो पळोवन तूं राज्याभिषेक म्हूण समजलें? मागीर? आगो हो पर्रीकाराचो सोपूतविधी जातकूच तो मठान गेल्लो. थंय तो बाबाक मेळ्ळो. बाबाक पांयां पडलो आनी ताणें आशिर्वाद घेतलो आनी तूं समजलें राज्याभिषेक जालो म्हणून. शी, हांवें दुसरोच अर्थ काडलो मरे. तोप्पा, हो फोटो सारको पळय. कितें जालां रे? पर्रीकर गालांतल्या गालांत कित्याक आसता रे? अरे बापया, तो गारांतल्या गालान आसतना जाल्यार आनी कसो आसतलो? दोत्तू आप्पा, म्हाका मरे हुस्को जाला. कसलो? आमच्या मुख्यमंत्र्याचो. कित्याक? आमचो आदलो मुखेलमंत्री मरे सगळ्या देवळांनी वतालो, जात्रांक वतालो, पूण फेस्ताक मात वतालो जाल्यार हांव नकळो. ती खबर चर्चिलाक आसतली. पूण आदल्या मुखेलमंत्र्याक देव पावलो रे. हय, पावलो. तो मुगो मडगांवां निवडून आयलो. पूण आपल्या देव कार्याचें पुण्य मुगो तो आपल्या पक्षाक मात लेगीत दिवंक पावलो ना.
पर्रीकरूय मरे आता देव देव करपाक लागला. ना गो, सोपूत विधी जातकूच तो रोखडोच सचिवालयात गेलो आणि ताणें सगळ्या अधिकाऱ्यांक सांगलें 7 दिसां भितर 8 कामां जावपाक जाय म्हणून. आणि ताणें मगो खुबश्यो घोशणा केल्या तरणाट्या खातीर चेडवां खातीर मगो तो खूब कितें कितें करपाचो आसा. याद जाली, जण एका चलयेक खंय 1 लाख रुपया दवरला. अमृताबाय बरी मगे. हय गो, तू रिचा न्हय गो? हय गे, हांव रिचा आणि हो म्हाजो भाव रवना. इतले बरे कपडे घालून खंय लग्नाक बी गेल्ले काय कितें गो? लग्नाक आणि ह्या कपड्यांनी उंची कपडे घाल्या म्हणून विचारले गो. ना गे, हांव कॉलेजीन गेल्ले. इतले बरे कपडे घालून आगो आतां तुझ्या बापाय कसो खर्चान घालो जाल्यार तो लग्नाक तुझे पयशे खंयच्यान हाडटलो गो? माझ्या पप्पाक माझ्या लग्नाची काळजी करपाची गरज ना. मागीर कोण करतलो तर तुझ्या लग्नाची काळजी? ते पर्रीकर काका करतलो. माझ्या लग्ना खातीर त्याने 1 लाख रुपया दवरला. आयकले मरे बाबा, तुझी भयण कितें म्हणटा ते? पर्रीकरान खंय ताच्या लग्नाक 1 लाख रुपया दवरल्या. खबर आसा गे, ते आतां पळोवन गेले न्ही, हांव त्या पयशांनी लग्नातलो. लोकशाय